प्रेसिडेंट आहे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, काँग्रेसाचे जे मेंबर आहेत. We were invited about organizational matters, the way how the SI drive is going. I believe our president will brief you on the national president's visit, which is slated next month. So तयारी as well as गोय राखड यात्रा, that आम्ही जे 40 मतदारसंघात 22 सप्टेंबराच्या सुरुवात करूया to discuss in details certain things relating to the यात्रा एक हिस्टॉरिक यात्रा जातली. ते यात्रेन म्हाका दिसता गोंयकारांक एक कॉन्फिडन्स येतलो. ह्या सरकारा विरुद्ध हांव उलोय मारता तुमच्या माध्यमांतल्यान. सगळ्यांनी एकठांय जावन ह्या सरकाराक एक्सपोज करपाक जाय. ती लूट मार चलता ज्या पद्दतीन हो बीजेपीचो सरकार परिवर्तनाच्या नांवान जो आयिल्लो आनी आज कसलें परिवर्तन जालें. भाटकार राज चलता, भाटकार राज. सगळे भाटकार वयता वयता थिंगा यांचे आमदार मंत्री. ह्या तालुक्यात एक भाटकार आहा, भाटकाणा धाकलो भाटकार आहा, तिसवाडी तालुका. त्याच पद्दतीन जरी तर तूं कुर्चोरे गेलो 2 भाटकार झगडटा. कित्याक लागून झगडटा? भाटां खावपाक, गोंय पाड घालपाक. हे बंद जातले. लोकांमध्ये काँग्रेस पक्षान सदांच लोकां बरोबर राविल्ले आसा. मुखार लोकांले प्रश्न जे पद्दतीन सेल ऑफ गोवा जाता, ह्यो सरकार ज्या पद्दतीन भाटां, भंडारी समाज, ST, OBC लोकांक रस्त्यार हाडटा, ज्या पद्दतीन आज लँड कन्वर्जन जाता, 39 याचो दुरुपयोग करून, ज्या पद्दतीन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करून कारापूर सर्वनाच्या लोकांक जे त्रास केलेले आहेत, चिंबेलकारांक जे केलेले आहेत, पर्यावरणा विरुद्ध कॅरिंग कॅपॅसिटी डिफायन कोणासतना जे प्रश्न आज लोकां मुखार आहा ते आमी लोकां मुखार वयतले. गोंयकाराचे काळजा जिखपाक आमी काँग्रेस पक्ष सगळ्यांक एक उलो मारता. जावं एक्टिव्हिस्ट, पर्यावरणाचो मोगी, सगळे आमी प्रत्येक मतदारसंघात येतले. वी आर बिल्डिंग दीस पर्टिक्युलर कन्सेप्ट गोंय राखड यात्रा. आनी त्याच पद्दतीन खूब खूब खुशालकाय म्हाका भोगता. जो बरो मोग आनी बरो आशिर्वाद काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते, ह्या कार्यकर्त्याचेर गोंयकार आमकां चोयन आसा. म्हाका खात्री आसा आमचे प्रेसिडेंटूय आतां बाब गिरीश भोंवत आसा. जायतो म्हाका दिसता सगळे एड जाता. देर इज नो डिफरन्सीस. All of us, as our KC Venugopal ji has said, everyone needs to fall in line, and we need to work in the interest of the party, in the interest of Goa, and everyone should fall in line. And म्हाका दिसता खूब खुशालकाय भोगली looking at the number of people that entered, आनी तेंची एनर्जी जर चोयल्यार म्हाका दिसता ही यात्रा सक्सेसफूल जातली. आनी ह्या बीजेपी सरकारा विरुद्ध जेन्ना आमी म्हणटा 27 काँग्रेसाचे आमदार येतले, 27 आनी 27 आनीक युनायटेड ऑपोजिशन घेऊन आम्ही गोंय जिंकतो. 22 सप्टेंबर दामू नायक म्हणटा प्रोटेस्ट जंतर मंतर चालू आहा सगळं पॉलिटिकल मोटिवेटेड. ताचोय दामू नायकाक जरी तर आमी उलयल्या. आज 100 दीस जाता. 100 दिसान कसले डायलॉग जायना. 100 दिसान प्रदेश अध्यक्ष तेंचो तेका मेळोंक गेलना. 100 दिसान आमदार थिंगाचो स्थानीक येना, मंत्री उलयना, मुखेलमंत्री उलयना. अरे लोकां लागून सरकार तुमकां हाडिल्लो हो लुटपाक हाडिल्लो. म्हाका दिसता हेचेर तेमी प्रश्न हाडपाक जाय. फक्त इश्यू डायवर्ट करपाक. मेन इश्यू इज लँड सेल ऑफ गोवा. दीस नीड्स टू स्टॉप and the people of Goa will make sure that this government तेंचे एक्सपायरी डेट आयिल्ली आसा हांवें सांगिल्ले भाशेन. आनी काँग्रेस पक्षान जे पण निर्णय घेतलेले आसा, द फर्स्ट डिसिजन विल बी की हे 39A स्क्रॅप जावपाक, TCPचे हे रद्द जावपाक लोकां मुखार आमी घातले. आनीक 100 दीस आमकां नाका. एक और हांवें काल म्हणले भाशेन एक ओरान the new government will make sure that Karapur Sarvana project रद्द करतलो. इवन TCP मिनिस्टर म्हणटा जे लीगल आसा ते लीगलूच उरतले म्हणटा. लीगल आसा ते लीगल. नाव दिस सेक्शन has been challenged in the court. People are worried when 1700 villas come. The demography changes. Look at 5,000-6,000 of influx. भायले लोक थिंगा सारखे उदो आसा, पिवपाक सारखे लोकांक उदो मेवता. थिंगाची आख्खी कल्चर, गोंयची संस्कृती पाड जाता. दिस इज बेसिकली गोवाज कॅरिंग कॅपॅसिटीचेर प्रेशर येतलो. दिस नीड्स टू बी डिफायन्ड फर्स्ट. ऑल दीज मेगा प्रोजेक्ट नीड्स टू हॉल्ट, नीड्स टू बी स्टॉप.
and the government of the day in 27 will make sure that all this is scrapped and stopped. पॉलिटिकल इश्यू थिंगा गोंयकार लोक बसता मरे पॉलिटिशियनाक 100 दीस मुगेले गोंयकार बसता तांकां कसलेंच पॉलिटिक्स करपाक ना कसलेंच राजकारण ना ते स्थानिक लोक ते आमचे बहुजन समाजाचे लोक ओबीसी लोक एसटी लोक पॉलिटिक्स इज नॉट एन इश्यू द इश्यू इज व्हेन देर इज conflict of interest when there is cases in the court how are you doing this particular the court has given rights to the farmers to enter their own properties जे मुनकर आहा आणि टायटलाचेरूय चॅलेंज केलेले आसा सो इन स्पायट ऑफ दॅट दिस इज नथिंग बट दादागिरी दिस नीड्स टू स्टॉप काल 100 दीस पुराय जाले तांकां कानापूरचे ज्या प्रोटेस्टाक आज 101 दीस काल तुमी पळयलें आसतलें आदेर मैदानाचेर एकटी बायल दुख्खांनी रडली गोंय कोणाचें हें म्हणटा आसतना तेजेर तुजी प्रतिक्रिया It is absolutely sad. See, in the past also Congress government did mistakes. पण ह्या पद्धतीन लोकांक रस्त्यार हाडूंक ना लोकांक न्याय दिलेले आसा लोकांक जेन्ना प्रोजेक्ट नाका तेन्ना हे प्रोजेक्ट रद्द केलेले आसा SEZ जावं रिजनल प्लॅन काँग्रेस पक्ष टूक डिसिजन इन द इंटरेस्ट नो डाउट they must have made mistakes but they corrected it in the interest of the people ह्या लोकांक पडोंक ना ह्या लोकांक फक्त गोंयकारांचे पडोंक ना फक्त दिल्लीचे वर्मा आणि शर्माचे पडले आसा काल स्टेटमेंट दाजींनी की काँग्रेस हॅड पुश द गोवा बॅकवर्ड 12 years backward. What do you like to say? for what With development. today Daji Salkar should answer whether the amount of rapes has increased. Has Congress done it? Is Congress responsible? The number of murders that is happening. Is Congress responsible? The number of Goa, the way it is put for sale. Is Congress responsible? The financial crisis that is happening in the state of Goa. Is Congress responsible? So wholesale जेपट गोय चलता. Who is responsible for selling Goa today? It is the BJP. Daji Salkar should first answer what are these issues. कोल पोल्युशन जे वास्को जाता ते खबर जाले रद्द जाले दाजी साळकर वॉज व्हेरी वोकल फर्स्ट कोल जाता म्हणून बंद केले जे JSW चलता इलिगॅलिटी जे MPN जे जाता दादागिरी जी चलता ते बंद केले काँग्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट सो काँग्रेस हॅज स्टूड विथ द पीपल्स विशीज प्लीज हेंका न्हीद पडोना काँग्रेसा भायर हेंका न्हीद पडोना हे भियेता टोटली थोडे सेक्शन जे पडे टू डायवर्ट द इश्यू they make sure that Congress they can't say anything. They fear the Congress. That is the reason why they are getting sleepless nights. काल जे सगळ्यांनी आवाहन केला तुम्ही सगळे ऑपोजिशन एक जाय एकता येवपाक जाय आणि इलेक्शनाक थोडे दीस उरल्यात हाजे तुम्ही कशे ना डेफिनेटली जरी तर तुमी चोयल्यार पोंडा मतदारसंघात पासून आमी एकठांय जावन मुखार सरलेले केतन पाटेकराक टिकेट वॉज गिवन फर्स्ट मच बिफोर देर इज अ चेंजीस पिपलाचो डिमांड आहा जो लोकांचो डिमांड आहा दॅट फेसीस नीड टू बी डिक्लेअर्ड फर्स्ट अलायन्सीस नीड्स टू बी स्टीच आमचो अध्यक्ष इज ऑलरेडी इन टच विथ ऑल अदर ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेफिनेटली वी आर कॉन्फिडंट दॅट युनायटेड ऑपोजिशन विल मेक शुअर या बीजेपीक घरा धाडटा इंक्लुडिंग विजय सरदेसाई 100%. Every Goinkar needs to unite against this BJP. Not specifically. Everyone needs to unite and make sure that we see this is the end of the BJP. करा खातीर